ना हातून कितें आसा, जो मनीस आपूण 30तले 30 सीट जिखतलो म्हणटालो तो अशे कारनामे कित्याक करता. इट इज अ सायन ऑफ हीज इमिनंट डिफीट. आनी हेंच न्ही, ताणें सगळे प्रयत्न केल्या की दॅट द इलेक्शन इज नॉट फ्री ऑर फेर. ताणें डिलिमिटेशन कशें करून उडयलां पळया, सगळे वॉर्ड कापून उडयल्यात, कुडके केल्या वॉर्डांचे, रिजर्वेशन आपल्याक जाय तशें केलां. मदीं तुमी याद आसतली तुमकां BLO पणजेचे 30 BLO चेंज करपाचो ताणें प्रयत्न केल्लो. आज तुमी इलेक्ट्रोल रोल सुद्दां पळयल्यार सारकें वाचूंक येना, तो सिरियल नंबर हातान बरयल्ले आसा. ही हॅज मेड अ मॉकरी ऑफ दीस CCP इलेक्शन. जशें सांगलें, आम आदमी पक्षान जेन्ना आमी पणजेकार पॅनलाक सपोर्ट दिल्लो, दॅट टायम वी हॅड क्लियरली सेड दॅट हो जो पॅनल आसा बाबूश आनी BJPचो, दे आर गोईंग टू गेट डिफिटेड बॅडली. कित्याक 180 वर्साची पणजे शहर, एक हेरिटेज सिटी, ह्या 5 वर्सान ह्या बाप बेटा जोडीन वाट लावन उडयल्ली. हें पणजेकारांक आवडूंक ना अँड दे आर वेटींग फॉर March 11 टू सेंड देम होम. त्या खातीर हे सगळे हे प्रयोग चल्ल्या, बिकॉज मिस्टर बाबूश मोन्सेरात इज सीइंग दॅट ही इज लॉस्ट हीज होल्ड ऑन द सिटी ऑफ पणजे अँड इट इज द रायट टायम. हांव आनी एक रिएक्शन दिवंक सोदता. बाबूश मोन्सेरात ऑल्सो गेव अ स्टेटमेंट की जे 39A प्रोटेस्टर्स आसा ताणें CCP मिनिस्टराच्या किंवा खंयच्या मंत्र्याच्या घरा वचून ताच्या फॅमिलीक असुरक्षीत फील जावपाक दिवंक जायना म्हणून. हांव बाबूश मोन्सेराताक याद दिवंक सोदता की होच मनीस जो डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वता म्हणिल्ले की जेन्ना बाबूश मोन्सेरात लोकांच्या घरा वता तेन्ना थंयच्या बायलांक असुरक्षीत दिसता म्हणून. दॅट बाबूश मोन्सेरात मेक्स द विमेन ऑफ एवरी हावज दॅट ही विजिट्स फील अनसेफ. ओके, हें आमी म्हाका दिसता विसरूंक जायना. हो सेम बाबूश मोन्सेरात जो म्हणटा की प्रोटेस्ट करूंक जाय जाल्यार आझाद मैदानार करचे, हो सेम बाबूश मोन्सेरात जाणें पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो केल्लो, फातरांनी मारिल्लो, लेडी कॉन्स्टेबलाक एसॉल्ट केल्लो. सो तेन्ना तो आझाद मैदानार वचून कित्याक ताणें प्रोटेस्ट केलो ना, रायट? आनी जेन्ना तो 39A बद्दल उलयता, आमी विसरूंक जायना हो लँड कन्वर्जनाचो इशू आसा, हो आयचो इशू न्ही. दीस इशू इज मोर दॅन 20 years ओल्ड. आनी हे कन्वर्जनाचें कारस्थान जर कोणें सुरू केला तो बाबूश मोन्सेरात TCP मिनिस्टर आसतना 20 वर्सां पयलीं, तुमकां याद आसतलो, रायट? तो सगळे रिजनल पेनाक ब्रावन कलर मारपाक सुटिल्लो इन रिटर्न फॉर ऑन अ सुटकेस बाय सुटकेस बेसीस. सो तेन्ना तुमी सगळे याद आसा, BJPचोच चीफ मिनिस्टर आशिल्लो बाब मनोहर पर्रीकार, ही हॅड द गट्स टू फायर दीस TCP मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात इन 2006. आनी हांव मागता आज डॉक्टर प्रमोद सावंताक, ही इज ऑल्सो BJP चीफ मिनिस्टर, ही शूड हॅव द गट्स टू फायर हिज TCP मिनिस्टर. येदें व्हडलें आंदोलन जालां, सगळे गोंयचे लोक पेटून उठल्या, अँड ऑल मिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत इज डुईंग इज प्रोटेक्टींग हिज TCP मिनिस्टर अँड थ्रेटनिंग द पीपल ऑफ गोवा. सो हांव हाजो निशेध करता. आनी हे जे स्टेटमेंट्स करता पळय न्ही बाबूश मोन्सेरात, आय थिंक इट इज टू लेट फॉर हिम टू डू एनीथींग either at the state level or at the CCP level. His time has come. CCPचे जे नॉमिनेशन फार्म कॅन्डिडेट्स आसा तांकां जे धमकी येता, तेजे ते ऑथोरायज पर्सन आसा इनचार्ज, तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय, ते सुद्दां फील जाल्या ना. डेफिनेटली पळय, जेन्ना अशें जाता आमी कोणा कडेन वचपाचें? वॉट इज द रायट फोरम? CM म्हणटा न्ही, एवरीबडी शूड टेक अप दीज इश्यूज ऑन द रायट फोरम. अशें जेन्ना तुजो मंत्री, म्हणजे आतां दत्तप्रसादान डायरेक्टली सांगलां, ही हॅज स्क्रीनशॉट्स आनी सगळे ताजे कडेन पुरावे आसा की कोणें कॉल केला, कोणें कसली धमकी दिल्या, कोणाक कॉल आयल्या. सो अशें आसतना CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगचें, वॉट इज द रायट फोरम टू स्टॉप दीस इंटिमिडेशन अँड गुंडागिरी दॅट हीज मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात इज डुईंग टू इन्फ्लुएन्स द CCP इलेक्शन, which he is guaranteed to lose on March 11.